तुगे रिएक्शन जालें आतां आयज सीएमान एक सर्क्युलर काडला की कोणें पयशे स्पेंड करचे न्हू आनी फाटीं तो म्हणटालो की जे पयशे बजेटार हें जाले ते मोडूंक ना म्हणून जायते जाणांनी. पळय हो सरकार कसो आपल्याक स्वताक कॉन्ट्रडिक्ट करता हाजें उदाहरण नव्या वर्साकूच सरकारान दाखोवन दिलां. 4-5 दीस पयलीं मान्य मुख्यमंत्र्यान हातूंत मंत्रालयान एक मिटींग घेतिल्ली हेड ऑफ डिपार्टमेंटाची. आतां त्या मिटींग जातकच ताणें असो वक्तव्य केल्लो की 1400 कोटी म्हणजे 1423 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली रेव्हेन्यू सरप्लस ऑन गोईंग फायनान्शियल इयराक जाला म्हणून. आनी बजेट फिगर कशे तरेन मॅन्युप्युलेट करतात हे फाटल्या विधानसभा सेशन जेन्ना जाल्लें बजेट मॉन्सून सेशन त्या वेळार आमचे अध्यक्ष आदरणीय बाबा विजय सरदेसायान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस मुख्यमंत्र्याक धारेर धरिल्लो. आतां त्या वेळार अक्षरशः मुख्यमंत्र्याची पाळी आयली की ऑफिसर गॅलरीक पळोवपाची पाळी आयली. सो आजुनूय ते सुदारनात, सरकार आजुनूय सुदारनात, कारण देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट. हातूंत एक वक्तव्य जाता मुख्यमंत्री एक करता की स्टेटमेंट करता की 24 डिपार्टमेंटांनी आजून युटिलायज करूना, कितलेशे डिपार्टमेंटांनी बजेट युटिलायज करूना आनी युटिलायज करचे आनी 1400 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस जाला म्हणून. आज फायनान्स डिपार्टमेंटान सर्क्युलर भायर येता की फुडल्या 3 म्हयन्या खातीर स्पेंडींग करचें न्ही म्हणून. सो हातूंत एक कॉन्ट्रडिक्शन दाखोवन येता की देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट. आनी दीस ऑल्सो एक्सपोजीस द स्टेट्स इकॉनॉमी वीच इज इन शेम्बल्स. हातूनच जायना. काल आमी एक तुमच्या मिडिया मार्फत एक स्टेटमेंट पळयलो. आदले PWD मंत्री कुडचड्याचे आमदार बाब निलेश काब्राल हाणें स्टेटमेंट केला की ताचे मतदारसंघात जशी प्रॉमिसां केल्ली डेव्हलपमेंट कामां सगळीं बंद पडल्यात म्हणून. सो हातून एक स्पश्ट जाता की पयश्या लागून कामां उरपाक लागल्यात. मुख्यमंत्र्यान जे पयर स्टेटमेंट केलो की 1400 कोटी सरप्लस आहा रेव्हेन्यू, तो आज सरकारान स्वताक सर्क्युलर काडून मुख्यमंत्र्याकूच कॉन्ट्रडिक्ट केला. सो हातून एक स्पश्ट जाता की देर इज नो कॉर्डिनेशन बिटवीन द फायनान्स डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्टर आनी एट द एंड स्टेट इकॉनॉमी इज इन शेम्बल्स. सो सरकारान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां वक्तव्यां करच्या पयलीं सारकी डिपार्टमेंटा कडेन विचारचें. आनी जर खरेंच जर रेव्हेन्यू सरप्लस आहा जाल्यार ताणें एक्शन घेवंक जाय फायनान्स डिपार्टमेंटाचेर. नाजाल्यार जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्यान केलो की रेव्हेन्यू सरप्लस आहा तो फाटीं घेवंक जाय. कारण फाटल्या विधानसभा सेशनान आमचे अध्यक्ष बाबा विजय सरदेसायान तुमी तो व्हिडिओ काडून पळयात ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस he had grilled chief minister on the state of finances and the budget, and whereat CM had accepted that की मातशी मिस्टेक प्रिंटींग मिस्टेक अशें कितें तरी जाला म्हूण मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केल्लो. सो हातूंत स्पश्ट जाता की स्टेट्स वॉट एवर विजय सरदेसाय सेड इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस इज टर्निंग आउट टू बी ट्रू. खरें जावपाक लागला, एक उतर सारकें जावपाक लागला आनी फक्त रोजी पिक्चर दाखोवप, कॉस्मेटीक फिगरां दाखोवप लोकां मुखार हे सरकाराचे सद्या कारभार जाल्ले आसा.